anxiety in the minds of the dairy farmers of Sattari operating small businesses that due to lack of financial assistance and other related facilities may lead to close down of their operations. The steps, measures the government has taken in this regard to increase the payment of incentives to them, the procurement of milk price, affordable cow feed, good quality of dry fodder to be made available at Goa Dairy and efficient veterinary facilities such as equipment for blood tests of cattle, essential medicines and good quality semen for cattle breeding, and also to expedite the proposal to set up 24/7 ambulatory clinic at veterinary hospital at Honda and the super speciality veterinary hospital at Mulgaon in Bicholi. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आसा की गोंय राज्यान आमच्या सत्तरी तालुकान मिल्क प्रोडक्शन सगळ्यान हायेस्ट आसा. ऑलमोस्ट 33 लाख लिटर्स वी सप्लाय एवरी इयर. पण कितें जालां, जे प्रोक्युरमेंट मिल्काचो जो आसा ₹2 has been increased, but at the same time the cattle feed has gone up in the market rate has gone up by ₹4. So ताजे खातीर वो procurement price जो वाडिल्लो ताजो कांयच फायदो जाल्लो ना आमच्या फार्मरांक. आनी जे फॅसिलिटीज आसा, जे हॉस्पिटलां जे आसा, दे डोंट हॅव द फॅसिलिटीज विथ रिक्वायर्ड मेडिसिन्स आनी ब्लड टेस्ट करपाचे. सो तांकां सगळे फार्मरांक आमच्या नेबरिंग स्टेट्सान महाराष्ट्रान बी वचचें पडटा. सो दॅट कॉस्ट इज देर. प्लस जे इन्सेंटिव्स तुमचे डिपार्टमेंट दिता ऑनरेबल मिनिस्टर, की तुमचे जे इन्सेंटिव्स दितात ते मातशे आतां सद्या तांकां 40% आसा. सो मागता की तुमी ते एटलिस्ट 60% वाडोवचे. आनी कित्याक हो जो इन्सेंटीव दिता तो तांकां टायमली येना. 6 म्हयने तू 1 वर्स पर्यंत अजून येवना. ते एटलिस्ट तुम्ही तर 3 म्हयन्यांनी तर दिले तांकां जाल्यार इट वील बेनिफीट देम. कित्याक आतां 1 वर्स पर्यंत तांकां पेमेंट मेळना. सो एज इट इज दे आर गोईंग इन लॉस. आनी इतलो सगळो एक्सपेंडिचर तांचे ओवरहेड्स इतले हाय आसता म्हणून तांकां दे आर वरीड की आमचे दे कम एंड टोल्ड मी की आमकां वायबल ना, आमी हो धंदोच बंद करता म्हणून. कित्याक तांकां ते परवडना म्हणून, कित्याक कॉस्ट इतलो हाय जाल्लो आसा. सो मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तुमी कितें तरी मातशे इन्सेंटीव प्रायस, सपोर्ट प्रायस जो आसा, जे फॅसिलिटीज आसा, मातशे जे हॉस्पिटलां आमी मागल्या की आमचे होणा एम्ब्युलेटरी क्लिनीक मातशे सुरू करात. मुळगांवांत जे सुपर स्पेशालिटी क्लिनीक आसा ते मातशे जाता तितले बेगीन सुरू करात. तो आमच्या फार्मरांक गोंयचे भायर वचपाक लागपाना. आनी जो सपोर्ट प्रायस आसा मातसो तांकां तर टायमली दिलो. आणि तांचे तर इवन इफ यू कुड इनक्रीज द मिल्क प्राइस बाय maybe another ₹2, because as it is जे गोवा डेरीचे प्रोडक्शन आसा, इट इज गोवा डेरी प्रोक्युरमेंट almost 2 लाखाचे आसा रिक्वायरमेंट. बट यू नो आमचे थोडेच गोवा डेरीचे येता, बाकीचे एवरीथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम अमूल इज सप्लायींग, नंदिनी इज सप्लायींग. सो गोवा डेरीचे तितले म्हणल्यार तितले दे आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द फार्मर्स, कित्याक तितलो सप्लाय ना म्हणून इतले रिक्वायरमेंट आसा. सो मागता की तुम्ही मातशें कितें तरी करचें म्हणून. सेकंड केदार नायक आन्सर हें करपाक गरज आसा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान दिव्या राणेन जो मेन्शन केला, हे 6-7 पॉयंट जे आहा हे सगळे गव्हर्मेंटाचे कन्सिडरेशन आहा. फक्त जे डिले पेमेंट म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक मिल्किंग मशीन ते घेवपाक जाय, ते फार्मर घेयना. कारण ते घेतल्या उपरांत आमकां जे बिलाचे बील हांगासून येवंक जाय गोवा डेअरी हितूनसून, ते टायमार येना. आमचे कडेन येयल्या उपरांत आमी रोखडेच एक्सपेडायट करता आनी एक्सपेंडिचराक धाडटा. फक्त तेंच्यांनी तर ते ऑटोमॅटीक मिल्किंग मशीन घेतले जायत सोसायटीन, जाल्यार तेंची बिलां पेमेंट करपाक आमकां बरें पडटलें. बाकीचे जे तुमी मेन्शन केलां हॉस्पिटल बीन, दॅट इज अंडर कन्सिडर